सगळी उभी राहून मिसाचे सुरवातीचे गायन आम्ही गाऊया. दयाळ देवा आय 4 पान 117 I4 पेज 117. दयाळ देवा काकुदीच्या बोगस बाबा ओगाच्या बाबुई मुडू आद्वार नाका भुरग्यांक तुझ्या सोड नाका. हे जेजू हांव काकूद मागता दोय म्हूण बागेता सोर म्हज्या पातकांक कांटा भाव आयच्या ती सगळीं जाणटा. सोर म्हज्या पातकांक कांटा भाव आयच्या ती सगळीं जाणटा. आयचे मिसान सोंपलेल्या गार्सिया गुदेनोक जेवच्या जीवनपणाचो भागीदार कर म्हूण ताचे ओतमे बसोत आयचे मिसान मागुया. वाडदीस संभ्रमतात तांची पासत मागुया. मावरेन डिसुजा, बेवली मोंतेरो. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नबीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. मिसाची भेटेंत फावती परिवांड घेवचे खातीर आमची पात कावंट करून घेवया. दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सर्पविदार देवा आनी तुमकां बरिनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. तेका सदां सदां सांकवार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बरिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदिदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पळोवंक. आमेन. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजे पोरचेचे अपराध भोगूस आमचे ओस्कोतायेक लागून पातकाच्या बांद पासांतली आमी सांपडल्या तांतली आमकां कोंबळायन सुटय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता बोरबीम तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेतान राजभोज चलयता ससण्याच्या ससनांक. आमेन. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सगळ्यांच वाटांनी आकांत.
जायते जाण अशें म्हणून म्हज्यो मस्कऱ्यो करतात ते हांव आयकतां. ताका लावून दिवया. म्हजे इश्ट कशे चलताले ते म्हजे गोट्टान पळोवंक रावूंक लागले. घडयेक तो फासान पडून फटवतलो. आमी ताका जिखतल्यो आनी ताचो सूद घेतल्यो. पूण एका बोलवंत विरा सारको सर्वेस्पर म्हज्या सांगाता आसा. म्हज्या दुस्मानाचेर हांव जोयत व्हरतलो आनी ते सोकला पडटले. आपूण हारवले म्हूण ते लोजेन भरतले. केदी लॉज सदां तोकपाची विसरून नजो तसली. पूण तूं दोलबाराच्या सर्वेस्परा सगल्यांक नितीन तपासून काडटाय. अंतस्करणाचो आनी काळजाचो तूं ताव घेताय. तर तांचो तूं सूद घेतलोय तो म्हाका पळोवन दी. कित्याक हांवें म्हजें जिवीत तुज्या हातान सोडलां. सर्वेस्पराक गायना करात. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. ताणें नश्ट्या मनशाच्या हातांतलो गरिबाचो जीव निवारलो. देवाचें उतोरें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब जावन दी. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सगळीं म्हणुया. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. सर्वेस्परा हांव तुजो मोग करतां. तूं म्हजें बळ. सर्वेस्पर म्हजें कडप, म्हजें कोश्ट. म्हजो सोरवंडार म्हणल्यार म्हजो देवूच. जबाब. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. तो म्हजो ढाल, म्हजो बोलिश्ट आदारी, म्हजो किल्लो, म्हजो आसरो. ताका सगलो मान फावो. सर्वेस्पराक उलो मारिना फुडें म्हज्या दुस्मानाच्या हातांतलो तो म्हाका निवारता. जबाब. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. मरणाची लारां सोनभोंवती म्हजेर उप्रासली. नाटक करपाचो लोट म्हज्या आंगार आयलो. नरकाच्या सांकलींनी म्हाका बांदलो. मरणाच्या बांदपासांनी म्हाका दवरलो. जबाब. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. आदार दी म्हूण म्हज्या देवाक प्रार्थना केलें. आपल्या मंदिरासून ताणें म्हजो ताळो आयकलो. म्हजी बोब ताच्या कानान पडली. जबाब. आकाताच्या वेळार हांवें सर्वेस्पराक उलो मारलो. ताणें म्हजो ताळो आयकलो. उद्गार. तुजें उतर सोम्या आत्मो आनी जिवीत. सासणाच्या जिविताचो निरोग तुजे सवे आसा. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजूक फातरावंक जुदेबानी नव्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पोतबेन जायत्यो बऱ्यो कोरण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे कोरणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेबानी ताका जबाब दिलो, बरे कोरणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना. पूण तुजे देव निंदे पासत कित्याक तूं मनीस जावन आपूण देव म्हूण सांगताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांव सांगता अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयल्लें आसा की ना? पवित्र पुस्तकांतलें उतर मोडून वचो. म्हणटूच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा. आनी बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारान धाडला आसतना तरी हांव
देवाचो पूत म्हूण हांवें सांगलां देखून तुमच्यान म्हाका तूं देव निंदा करताय अशें म्हणूं येता. हांव म्हज्या बापाच्यो कोरण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर विस्वास दवरूं नाकात. पूण हांव त्यो करता जाल्यार जरी तर तुमी म्हजेर विस्वास ठेविनात त्या कोरण्यांचेर तरी विस्वास दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोबे आसा आनी हांव बापा सोबे आसा म्हूण मानून घेयात. आनी हेंच तुमच्या मनांत ओदीक ओदीक रिगून दी. त्या वेळार ताका नव्यान धरूंक सोदताले पूण तो तांच्या हातांतलो सुटून गेलो. जो हांव पयलीं जॉर्दाना पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जुआवान कसलीच खुणां करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें. आनी जायत्यांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने Wakani tuka Krista. देवावतर मोडबा इतलें उंच, दर्या इतलें खोल, मोबा भाशेन गोड, उतरान तो रोसता. कांय नासलेलें उतरानूच ताणें रोसलें. उतरान तो सोडयता, उतरान तो सांबाळटा, उतरान तो पेकोवणी दिता, उतरान तो जिवी दिता आनी उतरान तो सगळें सांबाळटा. इतलें पदवेदार श्रेश्ठ, पवित्र आनी बरें उतर ताचें. ताच्या उतराक आमी सदांच मान दिवंक जाय. ताच्या उतराक सदांच कान दिवंक जाय. ताचें उतर मनान घडोवंक, नियाळूंक, काळजान सांबाळूंक आनी जिवितांत पाडूंक दिलां. देखून सायबीण माय सदांच देवाचें उतर काळजान गांठीक मारून सांबाळटाली आनी जिवितांत ती पाळटाली. देखून लग्नाक गेल्ले आसतना सोरो संपलो तेन्ना सायबीण मायन तांकां सांगलें, तो सांगता तितें करात. दोणां उदकांनी भरूंक लायलीं आनी उदकाचो सोरो करून जेजू तांची लॉज वाटायली, तांचो संदोस वाडयलो आनी तांच्या गरजांक पावलो. असलो आमचो बरो देव. आमकांय तो आयकता, आमकांय तो आपणाकूच दिता. आमचे सगळे ओस्कोत पातकी म्हूण भायर आयना, आमकां विंगयता, आमचे काळजांत येता आनी आमकां आपणाचेंच मास रगत दिवन आमकां आमची आत्मीक खाण पसण जाता. तर ह्या जेजूक सदांच चिटकुया, ह्या जेजूक सदांच सोदुया मागण्यांत, ह्या जेजूक चितान आयकुया. हें जेजूचें उतर मनान घडोवया, काळजान सांबाळुया, नियाळुया आनी जिवितांत पाडुया. मिठोने आमी गायन गावया C24 मातयेचे मागार करून पान 38 C24 पेज 38. मातयेचे मागार करून शोकाय तुये कासुत्रा Doyar
म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें मिसा बलिदान सरपोतविदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवं. काकुत्सरा देवा, तुजे वेदी भोंवतणी आमी एकठांय करून हो येवन तुका फावो ते परी भेटूंक आमकां कुरपा दी. तातूंत सदां वांटो घेवन सासणाची चडवण आमी जडशी कोर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्वराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपोतदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सोडताय आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे कुडीक आमी दोणबण दितना उगुणाचे तुंबळ मोडटाय. आमची मनां उंच उबारताय, वेगवेगळे सुगूण वाडयताय आनी क्रिस्तांव आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचें इनाम आमकां दिताय. त्या जेजू उद्देशी देवदूत आनी सर्गींचो सगलो दलबार तुजी तोर महिमा वाखणटात. तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. Ovid, 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 Avanazzo sorvesvor Sorgani संसार मोल्या तुझ्या वैभवान तू sorgi तुका सोयसो सर्वेस्वराची नावी येतात आगासोय तू sorgi तुका सोयसो. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून दी पवित्र करून हांवें मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मारून सुसूंक बेतचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो म्हणलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो की आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारतलें. हे म्हज्या उगडसाक करात. भावार्थाचो गुटपूर गोठुया. Sumia Jesu amigo rogado Anieda sidle piedo Idle volki tu voi bavare su Ami tu ce voron Golgotha बाबाच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सदभणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसिस्क आमच्या भाग्यवान बापाक, कार्दियाल प्रिपनेरी आमच्या गोवणी बापाक, सिम्यावताच्या आदारी गोवण्याक आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा कारच्या गुदेनोची काकलूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तो बेन आपोवन वयलोय, जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजो बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावो. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन तूं मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हणून मागता. अंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिच्या पती झुजे भाग्योन धरून दता आनी सोल काळीत कमान उरल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान तुमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एक पोरणान सर्पोत्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. जेजू मागणें सदां कोत्ता आनी सबार पावटी करता तें पळोवन शिसांनी म्हळें आमकांय मागणें करूंक शिकय. तेन्ना जेजून हें सोबीत आमचे बापा प्रार्थन रचलें आनी शिसांचे आनी पवित्र सभेचें आदीन केलें. हें जेजूचें मागणें आमचेंच करून म्हणून आमची गरजो बापाक उबारुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताल्लेन पळोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वनारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरच्यान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदका दिन सर्व पातकांची सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजभटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सस्तेच्या सस्ते. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राज बसलयता सस्तेच्या सस्नंक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं.
तुमची सवय आसूं एकामेकाक शांती दिया. देवाची संसाराचे पाप पडटली आमची खबत कर. देवाची संसाराचे पाप पडटली आमची खबत कर. देवाची संसाराचे ही देवाची शिडी संसाराचें पाप काडटा ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुंग्या तुवें म्हजे पितूचे म्हाका फोवना तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटा. कोमयांच्या वेळार गायन गावया बावडताचे दोळे D5 540 आनी नो D5 पेज 49. बावडताचे दोळे आमकां दोगी जेजू तुका पळोवन बघू आमकां जागोय जेजू. बावडताचे दोळे आमकां दोगी जेजू तुका पळोवन बघू आमकां जागोय जेजू. दिसादो व्हडलो दिसादांगलो सोरो Shoda Jesu Chiku Da Jeji Merogo Disado Vodo Disadam Rosoro Shoda Jesu Chiku Da Jeji Merogo Bawarda Chedore Dugi Jesu Tuga Boron Bogu Amga Zagoy Jesu Bawarda Chedore Amga Dugi Jesu Tuga Boron Bogu Amga Zagoy Jesu. प्रितीच्या बाबीण आयज आमच्या रितीराचो दुसरो दीस मागता सगल्यांनी येवंक आपल्या गुच्छांक काडूंक आनी आख्खो माटो भरूंक ह्या दिसांनी फामिलीचेर आमी नियाळटां. देवाची येवजण फामिली सवें कशे परी देवाची कृपेन वाडूंक भाग्यवंत आमचे फामिली जावंक आमी नियाळटां. येयात म्हूण मागतां. हाडात तुमच्या भुरग्यांक लेगीत हाडात आनी भक्तीपणी ह्या रितीरांत वांटूंक घेयात. 5:30 वाजता आयज पयली खुर्साची वाट जातली. आहा थंयच आमी रावतले माटवांतूच जातले. आमी सगळ्या खुर्सांक आद्रभर आमी भोंवचें ना. आहा थंयच भितर जातली. मागीर उपरांत मीस आयज प्रेज एंड वर्शीप ना कित्याक खुर्साची वाट मातशें उगत वेता. मीस मातशें उशिरा वो लेट सुरू जावंक शकता. आनी मागीर त्या उपरांत उलोवप आनी उलोवप सोमतोच मागीर आमचे बोजोण परम संस्कार बोजोण एडोरेशन भक्तीपणी वांटूंक घेयात. 8:30 म्हळ्यार सगळें सोंपता. बरे भशेन रावात. हे दीस कृपेचे प्राचीत काळ सोंपूंक आयला. सुमांत सातोडें
सारकें लागीं पावलां मागता सगल्यांनी भक्तीपणी वांटो घेवंक. फाल्यां सांजे इंग्लीश मिस ना, कित्याक फाल्यां आमचो तिसरो दीस रितीराचो तिसरो आनी निमाणो थर्ड एंड द लास्ट डे. परवां रामाचो आयतार 6:30 मीस, 7:45 वाजतांचें मीस इगोर्जेन जातलें. पयलें मीस 6:30, 7:45 वाजतांचेर आमी माटवांतूच भायर माटवांत जातलीं. 6:30 आनी 7:45 वाजतांची मिसां भायर माटवांत पांडोलांत जातलीं. 6:30 मीस पयलें आनी 7:45 वाजता आमी रामाचेर ओ पाम्स बेंजार कोतल्या आशिर्वाद घालतल्या. त्या उपरांत 9:30 वाजतांचें मीस इगोर्जेन जातलें. 9:30 मास वील बी इन द चर्च, कित्याक 9:30 म्हळ्यार दोग सारको माथ्यार पावता, गरमी चड जाता, ह्या पासत आमी इगोर्जेन कोत्तल्या. भक्तीपणी त्या दिसाक मिसाक वसात, मिसाचे भेटेन वांटो घेयात. सांजे 3:30 वाजता आमी पयलेच फावटी आमच्या गांवांत हुर्साची वाट कोत्ता. आदीं जाताली जाल्यार जाय जाणांक विचारलें, तांकां उगडास ना. इन द डिस्टंट मेमरी दे डोंट रिमेंबर. ताका लागून बरे भशेन वांटो घेयात. पयलें स्थान सांतीस वाड्यार जातलें. सुरवातेची मागणी पयलें स्थान आमी चलूत वेतले. एक 3.5-4 वरां ही वाट आमी चलतले. भक्तीपणी वांटो घेवया. यात सगलीं यात कुटुंबाक. हांव जाणा गरमी जाता, दोग आहा, सगलें आहा. हॉलिडेचे मोन उमेद ना, गरमेन सगळी उमेद भावल्या, पण जेजू पासत आमी हो सॅक्रिफायस करुया. आयज हांगा दुकेस सायबणीची मुर्ती दवरल्या. आयज दुखीचो शुक्रार. ट्रेडिशनली दीस इज कॉल्ड सॉरोफूल फ्रायडे, कित्याक दुकेस सायबणीक आमी मान दिता. तिचें दूख पळोवन तिचो पूत कश्टावता. आमी तिका माय म्हणटात जाल्यार तिचो पूत कश्टावता. ताका लागून आमी तिका वांटो करतले. तिका सांगात दितले. तिच्या दुखांत वांटो घेतले. पाप साहेब ह्या वर्साक सांगता, आमी सगळ्यांनी कुर्साक पडूंक जाय. कुरीस आमकां कोणाक जावंक जाय बरोवशें. द क्रॉस शूड बी द सायन ऑफ होप. आनी कांय ना. बरे भशेन सजमात, बरे भशेन वांटो घेयात. हांव डेतां, तुमी जाय तीं जाणां येतलीं म्हूण ह्या कुर्सा वाटेक. उबी रावया. प्रार्थुया. मोगाच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या योजनांत आमी वांटो घेतला देखून तुजो आलाशिरो आमकां निरंतरी फावो कर आनी तांचे वरवीं सगळ्या वायटांतली आमकां निवार. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवीदार देव, बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुन्यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान जियोंक तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया. टी सोडा दुकेस सावय दुखा बोरीत. पान 209. T16 पेज 209. दुकेस सावय दुखा Asma